बारावेचो निकाल जालो की सगळ्यांचो धावेच्या निकालाचेर लक्ष आसता. दर वर्सा एप्रिलाच्या तिसऱ्या वा निमण्या सप्तकात निकाल जाहीर जाता. मात अंदू पयलेच फावट निकाल पयल्या सप्तकात 17व्या दिसा निकाल जाहीर जाला. 21 मार्चाक परीक्षा सोंपिल्ली. या फावटी 18,838 ही रेग्युलर कॅटेगरीतली म्हणजे जी एक्झॅम्प्टेड अशी न्ही, सगळे विषय घेऊन शाळेत शिकणारी सगळी भुरगीं 18,838. तातूंतली गर्ल्स आसात पळय ती 9,558 आणि बॉयज आहात ते 9,280. या सगळ्यांचो रिझल्ट आसा न्ही, हो रिझल्ट 7 एप्रिलाक 5 ऑनलायन डिक्लेअर जातलो. त्याच वेळा आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या सेकंड फ्लोराचेर बोर्डाच्या नवीन बिल्डिंगेत. ही एक्झाम आसा ही 32 सेंटराचेर जाल्ली आणि 1 मार्च ते 21 मार्च अशे ह्या दरम्यान ती एक्झाम आसली. तातूंत हांगा प्रायव्हेट कॅन्डिडेट म्हणून बसले 575. मागीर जेणी 1 किंवा 2 विशय घेवन बसला अशे 39 प्रायव्हेट कॅन्डिडेट आहात. मागीर नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हो जवळजवळ सगळ्या गव्हर्नमेंट स्कुलांनी थोड्याशा एडेड स्कुलांनी जाल्लो तो सब्जेक्ट म्हणून. सो 7व्या सब्जेक्टात 8,687 भुरगे बसले. ताचे एक बेनिफिट कितें आसता की खंयच्याय 6 सब्जेक्टांनी जर पास जालो जाल्यार कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाता पास म्हणून डिक्लेअर जाता. आणि हो स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट आसा. मागीर ITIचे जेंच्यांनी इक्वलन्सी मागल्या पळय अशे 10 कॅन्डिडेट आसले. मागीर 494 हे स्पेशल भुरगे बसले.